नमस्कार. सध्या आम्ही आसात तुये हॉस्पिटल. जी हॉस्पिटलाची इमारत आमकां दिसता ती इमारत आमचे आदले मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी एक दूरदृष्टी दवरून फुडलो विचार करून 25-50 वर्सांचो मुखायलो विचार करून तांणी ही इमारत उबारतना हे हॉस्पिटल बांबोळी हॉस्पिटलाक लिंक करची अशी येवजण आशिल्ली. आणि हालींच आमचे तुये हॉस्पिटल कृती समितीनंही एक आंदोलन केल्ले आणि त्या 5 दीस आंदोलन केल्या उपरांत एक मशाल यात्रा मिरवणूक काडिल्ली आणि त्या यात्रेक हजारी संख्येने लोक उपस्थित आशिल्ले. आणि लोकांची एकूच मागणी आसा की तुये हॉस्पिटल हे बांबोळी हॉस्पिटलाक लिंक जावचे आणि ज्या पद्धतीने बांबोळी हॉस्पिटलाक जे सोयी सुविधा आसात ते सोयी सुविधा हांगर घरच्या लागीं मेळचे अशी पेडणेवासियांची अपेक्षा आसा. आणि त्या नजरेतून प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी ही इमारत उबारिल्ली आशिल्ली, येवजण आंखलेली. पूण काही जाणांक कित्याक हॉस्पिटल बेगोबेग सुरू करिनात अशें कळना. थळावे जे आमदार आसात जी दारोलकर तांणी प्रयत्न केला की हे हॉस्पिटल बांबोळी हॉस्पिटलाक जावचे, लिंक जावचे आणि तांकां सरकार कडल्यान कसो प्रतिसाद मेळटा हे आमी विधानसभेन हालींच जाल्ल्या 0 अवराक उत्तर जे मेळ्ळां त्या उत्तरान आमची थट्टा जाल्ली अशी दिसून येता. हे तुये हॉस्पिटल आमचे तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी एक दूरदृष्टी दवरून हे हॉस्पिटल उबारलेले आणि हे हॉस्पिटल बांबोळी हॉस्पिटलाक लिंक करची अशी येवजण आशिल्ली. आणि आतांय आमचे तुये हॉस्पिटल कृती समितीची मागणी आसा की हे हॉस्पिटल लिंक हॉस्पिटल जावचें म्हणून. आणि तुमी त्या आंदोलनांनी सहभागी आसा, कितें सांगूंक सोदतात? म्हजें नांव निलेश कांदोलकर आणि हांव तुये विलेज पंचायतीचो एक एक्स सरपंच आणि एट प्रेझंट हांव एक पंच मेंबर आसा. त्या भायर कृती हॉस्पिटल समितीचो हांव एक अध्यक्ष आसा. 2017 पासून हांव हेचो पाठपुरवठो करता आणि 2 वर्सां पयलीं आमी समिती स्थापन केली आणि त्या समिती मार्फत हेचो पाठपुरवठो करता. आतां वर्तमानपत्रान न्यूजपेपरान आयज अशें आयकोंक येयलां की हांगासर OPD चालू करूंक सोदतात. म्हणजे ते सांगूंक सोदतात की आमी ग्रावंड फ्लोर चालू करतात. हांव प्रत्येक पेडणेक नागरिकाक एक जबाबदारीन सांगूंक सोदता की आयज हांगासर आमची पेडणेकारांची थट्टा चल्लली आसात. तुमकां खबर आसतली की आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कुशीक आसा, भितर GMCचे एक सॅटेलायट OPD ही आसली बेरेस्तारच्या बेरेस्तारा, ती तेंच्यांनी बंद उडयली आणि आयज तोच प्रकार ते हांगासर चालू करूंक सोदतात. आतां ते कितें म्हणटात आमी ग्रावंड फ्लोर चालू करतात. पेडणेकारांक फक्त इतलेंच समजून घेवंक जाय, ग्रावंड फ्लोराचेर ते येतले OPD चालू करतात हेचो अर्थ कितें की ते फक्त तुमकां तपासतले. तेंचे कडची एक्सरे मिशीन ना, एक्सरे काडूंक तुमकां झग मारीत थंय आजिलोन नाल्यार GMCन वयपाचें पडटलें. CT स्कॅन करतले जाल्यार CT स्कॅन मिशीन ना तेंचे कडची, तुमकां झग मारीत आजिलोन नाल्यार GMCन वयपाचें पडटलें. MRI करतलो जाल्यार तेंचे कडची MRI मिशीन ना हांगासर, तुमकां झग मारीत MRI करपाक बांबोळी वयपाचें पडटलें. त्या भायर जर कितें तुमचे बॉडीन कितें कॉम्प्लिकेशन्स येयले आनी तुमकां जर एडमीट जावपाचो पडलो जाल्यार त्यो खाटीची वेवस्था तेंचे कडची सद्या ना. सो अशा परिस्थितीन ते चालू करूंक सोदतात. ही पेडण्याच्या लोकांच्या दोळ्यांत धूळ घालूंक सोदतात आनी कांय ना. ते एका जिद्दीक पेटल्यात की 30 तारखे पयलीं चालू करूंक जाय. हे 30 तारीख पयलीं कित्याक चालू करूंक जाय की पेडणेकारांच्या भलायी खातीर न्हू. जो कोण ह्यो चालू करूंक सोदता, मुख्यमंत्री जावं, आरोग्य मंत्री जावं नाल्यार आनीक कोण जावं, तो प्रत्यक्षान पेडण्याचो विरोधक आसा. कारण की असल्या परिस्थितीन तो आमच्या जिवना कडशी खेळटा. आणि हांव तुमकां परत एकदां पेडणेकारांक सांगूंक सोदता की OPD ग्रावंड फ्लोर चालू करपाक हेंची परिस्थिती ना. सद्या ते म्हणटात की डायलिसीस युनीट आमी वयर शिफ्ट करतले आनी थंय एक्सरे मिशीन घालतले, तेका खंय 3 म्हयने लागतले. ऑपरेशन थिएटर खंय तेंच्यांनी निविदा काडल्यात भायर, फ्लोट केल्यात तेंच्यांनी टेंडर, तेका लागतले 4 म्हयने. गॅस पायपलायन आसा तेका लागतले 4 म्हयने. ते आमी हळू काम करतले. तुमकां खबर आसतली की 3 वर्सां पयलीं हांगासर डायलिसीस युनीट चालू केल्ले आनी आमकां अशेंच सांगलेलें की प्रत्यक्षान स्लोली चालू करतात. सो आमचो कृती समितीचो आनी प्रत्येक नागरिकाचो हेका खर विरोध आसा. आनी जो कोण ह्यो 30 तारीख नाल्यार ह्या जानेवारी एंडाच्या पयलीं जो ओपन करूंक सोदता, पेडणेकारांनी लक्षांत दवरात, हो पेडणेकारांचो विरोधक, हो पेडण्याचें बरें करपाक येवंक ना, ह्यो पेडण्याचे पाड घालपाक येतलो आनी तेजें उजघाटन तो करतलो.
सो आमकां ती उजगाटन ह्या बिल्डिंगेचें नाका, आमकां उजगाटन जाय हॉस्पिटलाचें. आनी दुसरें म्हणजे आमची एक मागणी आसा, आमकां फूल फ्लॅज हॉस्पिटल चालू जाल्लें जाय जे GMCक लिंक आसतलें. आमचे दोन काल पयर आमची बैठकूय जाली. आमी त्या बैठकीत हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगलेंवूय की आमची कितें मागणी आसता. तरी आसतना ते आमचेर प्रेशर हाडटात. आतां तुमी आमच्या काम धंद्याचेर प्रेशर हाडात, तुमी आमकां नोटिसी काडात, नाल्यार तुमी आमकां आनीक कशें सतयात. आमी आतां बळी पडचे ना, आमी ताका मीठ घालचे ना, आमी आमचें आंदोलन चालूच दवरतले. त्या भायर आमचे हॉस्पिटल कृती समितीन सांगलां 25 तारीख जावच्या पयलीं आमकां लेखीत कितें तें ठोस उत्तर दियात, नाल्यार आमी इनडेफिनेट हांगर स्ट्रायकाक बसतले. आनी ताका जर कोण जबाबदार आसतलो जाल्यार ह्यो सरकाराक पेडणेकारांक हांव हात जोडून विनंती करता आनी सांगूंक सोदता, ही OPD चालू करपाचें तेंचे जे आसा ती तशीच एक सॅटेलायट OPD तेंच्यांनी चालू केल्लेली हें तुमकां सांगलां हांवें. ते बश्टे तुमकां तपासतले आनी सांगतले की बाबा तुमकां जर कितें आसा MRI करूंक, CT स्कॅन करूंक, एक्सरे करूंक GMCन वचात, एडमीट जावंक GMCन वचात. हांगासर फक्त तुमची ठट्टा जातली. सो पेडणेकारांनो परत एकदां हांव तुमकां सांगता, आमकां आयज त्या दिसा 2000 लोक रस्त्यार येयल्ले. आयज आख्खो पेडणे रस्त्यार येवपाची गरज आसा. हे आमच्या जिवना कडशी खेळटा हे जाणून घेयात. इतलेंच सांगूंक सोदता. थँक्यू. सरकारान हे हॉस्पिटल बांबोळी हॉस्पिटलाक लिंक करचे अशी पेडणेवासियांची मागणी आसा. पूण सरकार सध्या जे आमचे तुवें सामुदायिक आरोग्य केंद्र आहा ते आरोग्य केंद्र हांगर शिफ्ट करपाचो विचार तेंचो चल्लेलो आसा. आनी 30 तारखेक 30 जानेवारीक हे आरोग्य केंद्र हांगासर शिफ्ट जातले, जेणे करून लोकांचेर सरकार दिशाभूल करता असोच प्रश्न आसा. लोकांक जेन्ना रुग्ण आजारी पडटा तेन्ना तांकां बांबोळी किंवा म्हापशा वयच्या पयस जर हांगासर जे सोयी सुविधा मेळिल्ले जाल्यार लोकांचे जी गैरसोय जाता ती गैरसोय दूर जातली. त्या खातीर पेडणेकारांनी आतां रस्त्यार येवपाची गरज आसा. ज्या पद्धतीने 25 तारीख मेरेन जर सरकारान हे लिंक हॉस्पिटल करून ते व्यवस्थित सुरू करपाचे लेखी स्वरूपात पत्र जर कृती समितीक दिना जाल्यार 28 जानेवारी पासून आमरण उपोषण करपाची इशारो कृती समितीन दिल्लो आसा. हे हॉस्पिटल केवळ एका नागरिकाचे एका पक्षाच्या विशयी ना. हो प्रश्न किंवा हे जे आंदोलन आसा ते आंदोलन खंयच्या आमदाराच्या विरोधात, सरकारच्या विरोधात किंवा राजकीय पक्षाच्या विरोधात ना, तर हे आंदोलन जावन आसा प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याशी निगडीत आशिल्लो हो विशय आसा. आनी त्या खातीर सगळ्या पेडणेकारांनी ह्या विशयाचेर गांभीर्यान विचार करपाची गरज आसा. आमी पळयता जशे निवडणुका जवळ आयले की वेगवेगळे सरकार आश्वासन दिता. गेल्या निवडणुकीक डॉक्टर जे मुख्यमंत्री म्हणून आशिल्ले डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक डायलिसीस युनिट हांगर ओपन केलो आनी ताका आतां जवळ जवळ 3.5 वर्सां जालीं. त्याच्या उपरांत ह्या हॉस्पिटला कडेन कित्याक दुर्लक्ष केला असोय प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. आतां तेच भशेन जे सामुदायिक आरोग्य केंद्र आसा ते हांगासर शिफ्ट करतले आनी मागीर कितें परत 5 वर्सां परत लोकांक रस्त्यार येवची पडटली. त्या खातीर सरकारान जर नागरिकांक ज्या पद्दतीने हॉस्पिटलची सोय मागता जे लिंक हॉस्पिटल त्या पद्दतीने सोय दिवची. आमी पळयतात आमचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाका 70रीन खंय देव म्हणटात. कदाचित तांची लोकांची बऱ्यापैकी कामां जाल्ली आसात आनी ते लोकांक पावतात. मागीर हांगरय ते देवाक येवन देवाक वेगवेगळे दागिने घालतात. मग जे देव म्हणपी किंवा देवाक मानपी आरोग्य मंत्री हांगर ह्या हॉस्पिटलाचेर कित्याक लक्ष दिना? हे हॉस्पिटल ते कित्याक सुरू करना? पेडणेकारांच्या हिता खातीर ते कित्याक विचार करिनात? त्या खातीर आरोग्य मंत्र्यानय विचार करचो, मुख्यमंत्र्यानय विचार करचो आनी हे हॉस्पिटल बांबोळी हॉस्पिटलाक लिंक करताना ज्या पद्दतीने बांबोळी हांगासर सोयी सुविधा आसात तेच सोयी सुविधा हांगासर उपलब्ध जावचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. ना तर एखादीस मागीर एखाद्याचो बळी गेलो आमरण उपोषण करताना तर ताका जबाबदार कोण आसतलो? त्या खातीर सरकारान फेर विचार करचो. हे हॉस्पिटल बांबोळी हॉस्पिटलाक लिंक करच्या पयलीं 30 तारखेक सामुदायिक आरोग्य केंद्र हांगर स्थलांतरीत करचे न्हू. हे जर सामुदायिक आरोग्य केंद्र स्थलांतरीत केले जाल्यार नागरिकांचो विरोध आसा
थळावे आमदार जीत आरोलकर हेही बऱ्यापैकी सरकारकडे प्रयत्न करता हे बांबोळी हॉस्पिटलाक लिंक जावचे म्हणून ताचो यत्न आसा, पण तांकां सरकार कडल्यान कशें सहकार्य मेळता हे सगळे जनतेक खबर आसा. पूण सरकारान फाटलो फुडलो आतां विचार करचो न्हू. हे हॉस्पिटल सुरू जाल्या उपरांत कोणाक श्रेय मेळटले की आनी कितें विशय निर्माण जातले हे न पळयता हे हॉस्पिटल बांबोळी हॉस्पिटलाक लिंक करूनच सुरू करचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. तुम्ही पळयतात GNH.